तुझे सोशे आयला दोनिया 835 पेज 19. तुझी सोशे आयला दोनिया मोसो तुझी मागून कामका तुझी सोशे आयला दोनिया मोसो तुझी मागून आमका आयकूर तुझाप सोमेस्तांची दोवेन पाकोय गरज आमची आयकूर तुझाप सोमेस्तांची दोवेन पाकोय गरज आमची. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. हांवें माय मोगाचो येवकार दिता तुमकां सगल्यांक ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आयज आमचे बाय बियोन्स पयले पाटी जेजूक आपल्या काळजांत घेतलें आनी आमी सगळीं जाणां ताका तेंको दिवंक आयिल्लीं आसा. चड करून ताचो पाय सेवेन आनी माय एंजल आनी बाकीचीं घरचीं हांगसर तांचे बरोबर आसात. तांकां सगळ्या जाणांक ह्या मिसान वांटो घेवच्याक माय मोगाचो येवकार दिता. आनी आमी ह्या मिसान आतां वांटो घेतना हें जाणो जावया की जेजू आमकां पेकोवणी दिता. आयच्या वाचपांनी आमी पळयतले कशे भाशेन पेकोवणी तो दिता पळय ती. तर ह्या वेळार आमच्या जिवितांत जंयसर आमकां पेकोवणी जाय दोळे धांपून तो जागो पळोवया. कुडींत वो मनांत वो आमच्या भावनांनी केन्नाय आमकां भिरांत चड आसता वो राग वो कुण्णाटकाय गोर्व हें सगळें पळय आमचे मदें आहा तितलें आमी जेजू सरशी हाडया आनी ताची पेकोवणी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो आमी सगळीं देवाची भुरगीं. देवान आमकां आपल्या सारकीं केल्लें पूण आमी देवा सारकीं जियेना. वय पातकाक लागून आमकां दुयेंसां घडटात आनी आमी पळयतले ते पयले वाचपान. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपदिदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत घेवन सदांच सांगपार मेरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, kaklut kor. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, kaklut kor. Page number A4, Moima Deva Kunsorgi, page number A4. Moima Deva Kunsorgi, Ani Shanti Taja Ista Sausarvi. Sorvespora Deva, Sorkincha Raya, Sorbodvedar Deva, Baba, Ami Tuka Namaskar Kota, Ami Tuka Din Vasta, Tusha Tur
मोहिमा देवाक उसोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू Krista बापाच्या एकल्याच पोता सोम्या देवाची शिली तू संसाराची पाप काटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवाक उसोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे जेजू Krista एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवाक उसोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे खुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. आतां आमी बसून देवाचें उतर चित दिवन आयकुया. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेले वाचप. मोजेसान आनी आरोनाक सर्वेस्वरान अशें सांगलें, एका मनशाचे खातीर सूज वो गावो वो एक खोट आसत आनी ते कोडाची पिडा दिसत जाल्यार ताका आरोन याज्ञिकाशी वो ताच्या खंयच्याय पुता याज्ञिकाशी हाडचो. कोडाची पिडा जाल्ल्यान पिचके आंगाक घालचे आनी ताच्या माथ्याचे केस उक्ते सोडचे आनी ताणें आपलो वयलो ओंठ दापून बोब मारची. मेलो मेलो ताका पिडा आसोसोर तो मेलो उरतलो. देखून तो मोला भायर एकलोच आपले बिराड करतलो. देवाचे उतर हे देवाचे वडपकार. आतांच आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जाप जातलो. तुज्या गोपान हांव लिपून रावता आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सगळीं म्हणोया. तुज्या गोपान हांव लिपून रावता आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. गुन्यांवाचे बोगसोणे जोर मेल्ले पातकाच्या खोट जोर धुवन काडले. मुनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना कोणाच्या मनान जोर आडका नाडका नात तो मनीस कितलो बागी. जबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावता आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव उलकून घेतलो. म्हजे पातोक हांवें लिपून दवरले ना. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव उलकून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातोक बक्षिलें. जबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावता आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सर्वेस्परा सवे संतोश भोगात. बऱ्या मनशानो आनंदान मुरगोटात. प्रमाणीक काळजाच्या सगळ्या मनशानो येयात संतोषाचे उल्हास सोडात. जबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावता आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय.
भाग्योन पावलून कोरीतकाराक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, तुमी जेवतात वो पियेतात तें कितें करतात जाल्यार तें सगलें देवाक मोहिमा दिवच्या खातीर करतात. जिदेवांक वो ग्रीकांक वो देवाचे पवित्र सोबेक खोटी दिवंक तुमी नाका. हांव कोत्ता तशेंच तुमी करात. म्हजे फायद्याचें कांय चिंतिनासतना पूण सगल्यांचो फायदो पडोवन सोमेस्तांचें तारण जावचे खातीर सगले म्हज्या करण्यांनी हांव सगल्यांक पावोवंक वावुरता. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तसोच तुमी म्हजो पाटलाव करात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Salves Barbab, soy, 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 soy. Salves Barbab, soy, 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 soy. Salves Barbab, soy, 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 soy. Salves Barbab, soy, soy. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले परजेक मेळोवंक आयलो. Salves Barbab, soy, 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 soy. Salves Barbab, soy, 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 soy. Salves Barbab, soy, 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 soy. Salves Barbab, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एक कोडकार जेजू सशी उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावन म्हणलें, वय, म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचे कोड नाच जाले आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खोरायेन म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय आनी तूं नितळ जाला म्हूण तांकां गोवायकीची खोणां दिवचे खातीर मोइजेसान फॉर्मायलां तें दान भेटय. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन परगुटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्तीं खंयच्याच नगरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुरे सुवातींचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखानी तुका क्रिस्ता. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमी पळयता की जेजूक ही बरी आमकां बरी करपाची गूण आसा. तो कसल्याय दुयेंसांतलो आमकां बरो करूंक शकता आतां पर्यंत. आनी आतां पर्यंत कितलो लोक बरो जाता आनी आमकां सगळ्या जाणांक हें बरेंपण मेळटा, पूण आमकां तो भावार्थ आसूंक जाय. एक दीस कितें जालें जाणा, एका रस्त्यार सायडीक एक व्हडलो खड्डो आसलेलो, बरो खोल बांय सारको. एकलो दादलो 3 साण जाली की ना रात पडलेली, ते सायडींतल्यान वेतालो, पडलो. ताका भायर सरूंक जायनालें. सकाळीं उठ्ठा म्हणसर म्हणजे दिवस गोवता म्हणसर कोण ती सायडींतल्यान वेतालो. ताणें व्हडल्यान बोब मारली, ओ म्हाका पाव म्हणून. ते सायडींतल्यान एकलो दोतोर वेतालो. दोतोरान ताका पळयलो आनी रोखडेंच बरोवन दिलें, हिंचें कितें घेवंक जाय पळय तें आनी उडयलें तातूंत बांयंत. आरे तो म्हणूंक लागलो, हें म्हाका उपकारचें ना, म्हाका बांयतलो काड. हो गेलो
पोत्तून बोवाळ मारता ते सायडीन एकलो पाद्री येतालो. तो आयलो आनी ताणें पळयलें ताका, बेंजार केलो ताका आनी गेलो. अरे सायबा म्हणूं लागलो म्हाका हातूंतलो काड मरे भायर. मागीर आनी एकलो आयलो, तो लॉयर. ताणें ताका पळयलो, म्हणूंक लागलो हो खड्डो हांगसर आहा, हांव कोर्टान गेलो म्हणटच एक केस घालता मुन्सिपालिटीचेर, ते हांगसर खड्डे घालतात ते काडिना म्हणून. पूण गेलो, ताका सोडून गेलो. सायबा म्हणूंक लागलो कोणूच म्हाका पावना. सायबा कितें म्हणून करचें, कोणूच म्हाका पावना मरे. पोत्तून व्हडल्यान आवाज करूंक लागलो. ते सायडीन आनी एकलो कोण येतालो, ताणें ताका भितर पळयलो, ताणेंय उडकी मारली भितर. अरे तो म्हणूंक लागलो तूं भितर कित्याक आयलाय? तो म्हणूंक लागलो अरे थोडे दीस जाले हांवें ते बांयंत पडलोलो, ह्या खड्ड्यांत पडलोलो, पूण मागीर कोणूच म्हाका मदत करना म्हणून हांव जाणो आतां कसो भायर सरोंक जाय पळय तो ह्या खड्ड्यांतलो, ताका लागून हांव तुजे सरशीं भितर आयलां, चल या म्हण लागलो, दाखयता तुका. आनी ताका भायर काडलो. आमी तशेंच खूब पाटी पातकान पडलीं की ना, आमी जाणो कितें ताचो परिणाम पळय तो, आनी तेन्ना दुसऱ्यांक आमी मदत करूंक सोदता. कोण कोत्तेली? जीं कोण खरींच दुसऱ्यांक मदत करूंक आवडटात तीं कोत्तेलीं. नाल्यार दुसरें कितें कोत्ता, किकोत कोत्ता ना. पूण आमी तेच भाशेन दुसऱ्यांक पातकान पडोना जावच्याक आदीं फुड्यान शिडकायता. पूण आमचें कोण आयकता? खूब पाटी ती पडली म्हणटच मागीर आमी तांकां हात दिवंक जाय, तांकां सांगूंक जाय पळय बाबा बाय हे भाशेन जाता म्हणून. तांकां बरे भाशेन शिकयलें की ना मागीर ती मनान दवरतात. कोन्ना काय म्हणून सांगपाचें तें करूंक जाय, पूण कितें जाता तें सांगूंक जाय मातशें. म्हणून हे भाशेन आमी पातक केलें की ना कितें जाता, ताचो परिणाम आमचे कुडीचेर वो मनाचेर वो भावनाचेर जाता आनी आत्म्याचेरूय. पातक आमी केन्ना कोत्ता? जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता आनी बरें करूंक सोदता आमी सदांच, पूण हें बरें करता आमचे वस्तुंगी. आनी मागीर कितें जाता, देंवचार आमकां नाडटा. हांव बरें कोत्ता तीं बरीं करिना, मागीर कितें जाता, म्हाका राग येता. राग आयलो की ना स्टार्ट जालें मागीर. ही अपेक्षा आसता आमचे मदें, ताका लागून हें अशें जावंक लागता. आमी मागीर पातकान पडटा. एक पाटी तांकां नाकारूंक लागता, दुसऱ्यांकूय मागीर गाय सवता, अशें करूंक लागता. हे भाशेन पातक स्टार्ट जाता. आनी ताचो परिणाम कितें जाता, आमचे कुडीचेर जाता. आमकां दुयेंसां, मागीर आमकां झेम पडना, ती सगळो करता चिंतना येतात. हे भाशेन कोडूय मागीर फुट्टात. मागीर दुसरें कितें जाता आमच्या आंगाक, दुसरें सांदे सारके चलोनात. हें सगळें ताका लागून, पातकाक लागून. पूण केन्नाय हाकाच लागून न्हय, केन्नाय तशें जाता आमकां. आमी बरीं आसता तरी पूण जाता. हे दोन भाशेच्यो वस्तू आसतात. एक म्हणजे आमच्या पातकाक लागून, दुसरें म्हणजे दुसऱ्यांच्या पातकाक लागून. आतां जेजून आमचे पासत सगळें सोंसलें भोगलें, कित्याक तो पातकी नासलोलो, पूण ताणेन आमचें पातक आपणाचेर घेतलें, बोली कसो आमचे पासून मेलो, आनी तो आमकां ह्या पातकांतलो सुटका दिता. म्हणून पळयात, पयले वाचपान आमी कितें आयकलां, जे कोडकार दुसरे पळय दुयेंसां जाल्लीं आसात तांकां वचोन पाद्रीशी सांगूंक जाय, पळय हें दुयेंस जाल्लेलें आसा म्हणून. मागीर तो तांकां भायर आयतलो आनी ताणें हे भाशेन आतां आमी मास्क घालता पळय ते भाशेन ताणेनूय घालूंक जातलेलें. आनी ते कितें म्हणटाले, मेळो मेळो मेळी, आमचे सुय येनाकात लागीं, कित्याक आमी पातकान जियेता आनी आमकां कोड जाल्लेले आसा, आनी हे कोड मागीर तुमकां येतले. ताका लागून ते भाशेन कोत्तालीं. आतां पळयात, जेजूय त्या मनशाक सांगता, तूं वचोन याज्ञिकाक दाखय आनी जें मोइजेसान सांगलां ते प्रमाणे तूं कर. पूण हें करचें आसतना तो अदीक आनी अदीक बोवाळ मारता आनी सांगता, जेजून म्हाका पेकोवणी दिल्या म्हणून. आतां मार्क आमकां कितें सांगूंक सोदता शुभ वर्तमानकार, की जेजून वय पेकोवणी दिली, बरें शिकयलें, पूण व्हडल्यांतलें व्हडली मिलाक जी केलेली आसा तें म्हणजे ताचें मरण आनी पुनर्जिवणपण. कोणूच मनीस ह्या संवसारांत मरण पुनर्जिवन जावंक ना, फकत जेजू जालोलो. पूण तातूंत आनी एक शक्ती आसा, तो आमकां पातकांतली सुटका दिता.
तर जेन्ना आमी कुमसाराक वेता आनी आमचे पातक कबूल करता आनी नीट निर्णय घेता की आमी ह्या फुडें करची ना म्हणून, तेन्नाच की आमकां मोक्षणें मेळटा. आमी फुडें ते भशेन करूंक सोदिना, कित्याक आतां आमकां कळना की हे भशेन जाता म्हणून. आनी हे आमकां मागण्यांतल्यान कळटा, वो दुसरे सल्लो दिता तेन्ना कळटा. म्हणटच जेजूशी आयल्या उपरांत तो पळय कितें खोडकार म्हणटा पळय तो, सायबा तुका जाय जाल्यार म्हाका बरो कर, हो मनोभव आसूंक जाय. मागीर जेजू म्हणटा वय बरो जा, आनी बरो जाता. पूण हे भशेन तूं ताका दाखय की तूं खरो बरो जालो म्हणून. आनी जेजून म्हाका केलो बरो. आतां आमी कितें करता पळयात, जेजू आमच्या काळजांत येता आनी दर वेळा काळजांत आयलो की ना आमकां पूर्णपणे कुडीक मनाक आत्म्याक पिकोवणी दिता. असलो भावार्थ आमचें सगळें आसूंक जाय. असली विनंती आमी ताजे चडशी करूंक जाय. तेन्नाच की आमी सारकी नितळ निर्मळ जातले आनी जातल्यांच. पूण हें सगळें घडच्याक आमी जेजूक सदांच आजीर जावंक जाय. आनी जेजूनच सांगलां ते प्रमाणे रातची जेजू भाशेन 5 मिनट देवा सरशी आमी वेळ सारूंक जाय. उठ्ठना 5 मिनट, तो सुबेज वेळ सारतालो, पूण हांव तुमकां फकत 5 मिनट म्हणटा. कशें करपाचें? आत हे भाशेन जोडपाचें. कित्याक आतांच्या ताळटांनी शक्ती आसा ती पॉजिटीव जाता जेन्ना आमी ध्यान मन जेजूचेर लायता. आनी कशें लावपाचें? सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 म्हणून सगळो सुस्कार काबार जायसर सगळें जेजू सवें दवरचें. मागीर सुस्कार घेतना ताचें सगळें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. परतून जेजू 5 मिनटांनी एक काणी आमी हे भाशेन साफ करता. 5 मिनट जेजूच्या नांवान आमचें सगळें कूड मन आत्मो नितळ निर्मळ जातली. जेजू आमकां पातकां बक्षिता, पूण पळयात ती बगर बगर आमच्या मनांत घुंवतात. कित्याक ह्यो आठवणी पुसून वचोंक ना, ती मागीर पुसून वेतल्यो. सगळें नितळ जातलें आमचे भितरलें आनी आमी सगळें जेजू सगळें बरें करूंक लागतलें. आनी असलें आमचें जिवीत क्रिस्तांवपण जावंक जाय. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, थोडोच वखत 1 मिनट आमी सगळीं जाणां आत अशें जोडया आनी ओंटयेन दवरया. दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया. आमच्या सुस्काराक आमी हाजीर जावया. सुस्कार आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. सुस्कार भितर घेतलो म्हणटच भायर सरतना सगळें आमचे भितर हातांतल्यान भायर सरता. परतून सुस्कारांतल्यान बरें पळय तें भितर येता. हे भाशेन जेजू जिवीत जावन आसा आनी सुस्कारांत आमकां जिवीत मेळटा. जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता आनी आमकां आपलें सगळें बरेंपण दिता. पूण आमचें वायटपण आमी भायर काडूंक जाय. चिंतनांतलें, भावनांतलें, चालींतलें जेजू जेजू म्हणून भायर काडलें की ना तें नितळ जाता, निर्मळ जाता. कित्याक जेजू आमकां सुटका दिता आनी जेजूचें बरेंपण परतून सुस्कारांतल्यान भरोन येता. हे भाशेन 5 मिनट न्हिदच्या आदीं वेळ सारलो की ना जेजूच्या नितळकायेन आमी न्हिदोंक वेता. पूण जेजू आमचें सगळें वावुरता. आमी न्हिदलेलीं आसलीं जाल्यार 1 वर न्हय, 3, 4, 5, 6 वरां, 8 वरां पर्यंत सकाळीं ताका एकवटून उठोंक जाता आमच्यान. कित्याक तो आमचें सगळें भितर आसा आनी भायल्यांतल्यान आमी ताका हे भाशेन एकवटून रावया आनी दीसभर मागीर आमकां तो मदत करीत आसतलो. हे भाशेन मागणी केल्या उपरांत आतां आमी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान जियेता. तर आमी आतां आमचो भावार्थ उच्चारया आनी त्या भावार्थान आमचें जिवीत देवा बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या सगळें थिरावया. उबी रावया. सगळीं जाणां आमच्या बाय बियोन्सा बरोबरूय म्हणया. सोतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गांनी प्रितुमीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्याक,
कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसोणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. जेजू सदांच आमची बरी चिंतान आनी आवड्यान आसा तें मनान धरून आमची मागणी ताका उबारुया. आमचो जबाब गायन जावन जातलो. आमचे धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्तांक सोवें आपलो गौंवलीक हुस्को आनी वावर करतना पिडेस्तांच्या मनाक फावो ते म्हत्व दिवंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय ही मागणी आय. दोया बापा ही मागणी आय ही मागणी आय. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी नागरिकाच्या भलायकेक अदीक म्हत्व दिवच्या हुस्क्यान पब्लीक हेल्थ कॅर हाचे बाबतींत फावो ते उपाय घेतल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोया बापा ही मागणी आय. तो एक वावर मारेकार पिडा संस्थात ती एकसूरपण कोश्ट आनी निराशीपण भोगतात. तर आमी ताचे कोश्ट ल्हव करूंक ताचे एकसूरपणान तांकां सांगात दिवंक तांचे निराशीपणान तांकां बुजवण दिवंक सगल्या पिडेवंतांक जेजू पेकोवणी मागुया. दोया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय ही मागणी आय. दोया बापा ही मागणी आय ही मागणी आय. कोविड-19 ह्या व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां पिडेंत आसात. जायतीं जाणां एकसूरपण भोगतात. वो जायते जाणांची मोगाची मनशां हे पिडेक लागून मरून गेल्यांत. तांकां सगल्यांक जेजूची पेकोवणी मरून गेल्यांत तांकां सासणाचें सूख दुकान आसलोल्यांक जेजूची बुजवण आनी आमाम सोमेस्तांक ही पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. दोया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोया बापा ही मागणी आय. तुमची खाजगी मागणी देवा मुखार मांडात आनी ज्या लोकांनी आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय ह्या मागण्यांत आमी दवरया आनी बियोन्सा पासून मागया. दोया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय ही मागणी आय. दोया बापा ही मागणी आय ही मागणी आय. सर्गींचे बापा तुज्या पुतान जेजून आयच्या शुभवर्तमानांत एका खोडकाराक हात लावन बरो केलो. सोमेस पिडेवंतांक जेजूचे पेकोवणेचो हात लाय तांचो इलाज करतल्यांक तुजो जीव अणभवंक दी आनी आमा सोमेस्तांक सगल्यांक वायट विघ्नांतली निवार. सोरपोदिदारा आनी काकळुत्सरा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळेन आयकून घे.
यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. जेजू, कितलींशीं वॅक्सिनां आतां भायर सरिल्लीं आसा पूण लोकांक भिरांत आसा कित्याक तांचें खूब पाटी टेस्टींग जावंक ना म्हणून. पूण तरी पूण खूब जाणांनी तें घेतलेलें आसा, तांकां बरो परिणाम जाल्लो आसा, थोड्यांक तितलो जावंक ना, पूण सगल्यांक बरेंपण फावो कर म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Asa Jesu, C4, page 19. आमची पातकां दोन काडून निर्मोल खालसा तुका वोपोंक देवा वाणी मनशा मोदें सोंदोन करूंक शांती करूंक. आसा Jesu, तुवें दिलो भुरगो तुजो. Jesu, tuveň stilo burko tuzo, goltin duka hastin tona, varat sokam duka beto, sonsar soklo uban voro, doshi mukar papa pavo. Jesu, tuveň stilo burko tuzo. Asa Jesu, tuveň stilo burko tuzo. म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपुदितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एका पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा, हे भेटोवणी वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजे खुशे पाळूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे परी सुर्गेचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवी आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. O अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदिद्रा आनी सासणाच्या देवा, सोरकालेन सोरताय जेजू आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागोट सोडून पयस गेल्लीं, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बाप सुपूर्णायेन एक, तशींच तीं सुपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सुबेन तूं तांकां एकठांयताय. तुज्या जिन्नासोवार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक
तूं तांकां तुजी पोरसां जावंक आपयताय, तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर कोत्ताय. देखून देवदूतांच्या आनी सोर दलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ते आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बावार्ताचो गूट परगोटुया, तुझ्या कुर्सावानी पुनर्जीवनपणा पोरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले च्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें बरजड तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाची माये सांगाती, तिचे पोती बागेवन झुजे, बागेवन दवरून दूत आनी सोरकाळीन तुका मानवल्यान त्या सगल्यांक भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, जितले पाटी आमी हें मागणें म्हणटा जेजूक एकवटोन, तितले पाटी आमकां सगळ्या जाणांक पेकोवणी मेळटा. तर आमी सगळीं जाणां जेजूक एकवटोन आनी जांचे पासत आमी मागता तांकां जेजू सवें धरून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशेन उद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन
सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें दवरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं तुमचे सव्या आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुर्यान तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां तुजे सोरशिल्लो कुडचूंक म्हाका कितेंच दिवं नाका आमेन. आमेन Jesu Moja, page 55, D16. Jesu Moja, kirkon mo sowot mo, munsyang salyar, ta chivito tsikli, torito she, kalis mo voltole, makatosot, sorun votonaka. Glaglia, Moja wat miang Jesu, Moje cantuns, sorga velea udia, Ye Jesu ye, tu casion rauta, tu jeshi fai, cos lots macagiuna. Banche dove birat getle durbol anche Gesù bitor solo tu Gesù kun tu ci umit crescai Gione Gesù gorib kalzan Moja so
हात लावन एकेच कोटकेन जेजू कोट फुटल्यो कुडी जाल्यो निर्मूळ पातकाचे कोट म्हाका फुटल्या सायपा म्हाका हात लाय निर्मूळ करून दवर संसाराचो एकूच सूर्य जेजू कुट्यांक तुवें दोळे उक्ते केले दोळे मोशे उगोड मारूंक दाखय तुमचो रस्तो सासणेक जिविताचो Jesu Moshe kirkol mosowot mo munchang zanyar ta chivitu zetli doritu she kalis movoltole makato sot sorun fotsonaka जेजू आमच्या काळजांत आसा दोळे धांपया आनी जंयसूर आमकां पेकोवणी जाय थंयसर जेजून आपले हात लावन आमकां बरी करची म्हणून हो वेळ ताचे बरोबर एकवटान साडया. के दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशी प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा सर्गींच्या स्वादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले ओतमे तुवें दादोशी केले आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदांकाल आशूंक निर्मी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मासुकत बसात. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगल्यांक आनी बियॉन्साक आनी ताचे पांय मांयक कित्याक तुमी हांगसर येवन बागेवन फ्रांसिसाक सावेरा पासत आनी तुमचें जिवीत हांगसर थिरायलेलें आसता जेजूचेर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा कोयराक हें दुसरें मीस आमचे बाय वाजयता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे तुमी वाचपाक कोत्तात तुमकांय आनी जे कोण हांगसर सगळीं मांडावळ कोत्तात तितल्याय पासत आनी आमचे फादर आनी ह्या हांगसर आमकां मदत कोत्तात हें दाखोवपाक युट्यूबाचेर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. जो लोक संवसारभर ह्या मिसांत वांटो घेतात तितल्यांकूय तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमचे पासत मागात आनी आमी तुमचे पासत मागता सदांच. हांगसर आयज म्हणना हितूं ही पेकोवणीचो दीस म्हणून मनयलेलो आसा आयचो दीस आनी फुडल्या आयतारा दीस आख्खी दिवसीस म्हणजे यात्रेंत पदयात्रा पांय वाटेन हांगसर वयतली
सांकवाळी थंयसर सगळ्या जाणांक जमो आसा ते तुमचे खास म्हणजे फिरकोजीनी ते सांगलेले आसा आनी ती मांडवळ केलेली आसा हिंचोत्तान बासी वयतले हिंचोत्तान पांय वाटेन वयतल्यात तें सगळें थारायलेलें आसा तर हांगसर आमी मिसां सकाळचीं 7 आनी 8 आमचे भाशेन कोत्ता सोमार ते सोनवार पूण ताच्या आदीं 5:30 आमची पवित्र बुजवण आसता 5:30 ते 6:15 ते 6 म्हणजे 6:15 इंग्लिशीन मीस आसता हांगसर हे भाशेन केल्लें आसा तातूंत म्हणून तूं बाकीची हांगसर भाग घेनात पूण युट्यूबाचेर भाग घेवंक जाता आयताराची मिसां हे भाशेन सकाळची 3 पयलीं 7, 8, 9 ते आमचे भाशेन आनी 10-15 इंग्लीश भाशेन मीस आसता सांगेची मिसां धरूंक ना आमी कित्याक कोविडाक लागून येता तो बुधवार गोबराचो बुधवार आसा तुमी म्हणनाय तो फिरगोजीन वेतल्यात आनी हे फावटी आमच्यान तुमचे कपालाक हात लावंक जायना कित्याक एमएचए गायडन्साक लागून कोविडाक लागून पूण थोडे फिरगोजीनी ते येवन तुमचेर थोडो गोबर शिंपडायतले अशें माथ्याचेर पूण दुसरी पद्दत अशी आसा की तुमकां धाकलीं पॅकेटां दितले आमी तुमच्यान तो गोबर घेवन हांगसर कपाळाचेर खुरीस करूंक जाता आमची मिसां म्हणनाय तूं फकत 2च आसतलीं त्या दिसा 7 आनी 8 कुरपेची नोयनां सुरू जातलीं मार्चाचे 4 तारखेर ते 12 तारखेर हें नोयन सायबानूच एका जेजुईट पाद्रीक सांगलें ताका पिकोवणी दिली आनी तो म्हणूंक लागलो तूं आतां हें स्टार्ट कर तें 1630 आनी 4 वर्सां स्टार्ट जाली तें आतां पासून चालू आसा आनी हांगसर म्हणून खूब लोक पिकोवणी पासत त्या नोयनांत म्हणून तूं भाग घेतात पूण आतां कोविडाक लागून मातशी अडचण आसा म्हणटूच आमी कितें केलां 3 मिसां आसतलीं सकाळचीं पयले इंग्लिशीन 6 दुसरें आनी तिसरें कोंकणीन 8, 7 आनी 8 आनी सांगेचें 4:30 एक दवरलेलें आसा आमचे भाशेन तर हे भाशेन 6, 7, 8 आनी 4:30 पयले मीस 6चें ते इंग्लीश भाशेन आसतलें तर तुमकां हांगसर तातूंत भाग घेवंक जाय जाल्यार तुमकां एक आमी पास दितल्या तो पास फुडल्या आयतारा दिसतान तुमच्यान घेवंक जाता कॉरिडरान सांगपाचें हिंच्या मिसाक येतल्या तुमी त्या प्रमाणे ताका एक रोंग आसतलो तुमकां आनी आमकां कळटलें ह्या हिंच्या मिसाक आयल्यान पळय ती आनी त्या प्रमाणे आमच्यान हांगसर बंदोबस्त करूंक जातली तुजें नांव बरोवंक जाय थंयसर हिंच्या दिसांक येतलोय येतली आनी हिंच्या मिसान वांटो घेतल्यात त्याच मिसान वांटो चडशीं लोक घेता म्हणनाय तो 6ची ती 6 घेतात 7ची ती 7, 8ची म्हणून ते भाशेन तुमच्यान तुमचें नांव बरोवन घालूंक जाता मागीर कितें जातलें मागीर फुडें येतात पळय तेन्ना तुमच्यान हांगसर तें नांव बरोवंक जाता म्हणजे त्या दिसांनी कित्याक लोकांक म्हणलें तूं येवंक वचोंक जायना ही फिरगोज न्हय लागीं हा न्हय पयसतान येतात तुमी त्या भासत तें दितलें आमी तुमकां म्हणटूच नोयनाच्या हाका आमी म्हणलें तूं घडयेक हें घेवचें ना वॉट्सॅपाचेर तुमचें नांव घेवचें नात पूण तें कार्ड मेळ्ळें म्हणटूच तातूंतल्यान आमची ही बंदोबस्त सारकी जातली पवित्र सातोळें पळय आसा होली वीक सर्वीस हांगसर आसतली ह्या वर्सा मंडे थर्सडे गूड फ्रायडे आनी इस्टर विजल म्हणजे तें सगळें इंग्लिशीन जातलें ते सायडीन कोंकणीन हे सायडीन इंग्लिशीन आमचे कडेन कॅलेंडर आसात हे कॅलेंडर सगळो लोक मागताले म्हणटच हो तुमच्यान भायर घेवंक जाता ते तुमकां सांगतले 100 रुपयांक घेवंक जाता आमचें पळय एक चॅनल आसा तुमी खूब जाणां आमच्या चॅनलाचेर पळयतात एकूच विनंती आसा तुमी तें लायक करात आनी सबस्क्रायब करात ताका पयशे कांय पडना सबस्क्रायब केलें म्हणजे तुमकां तें परतून येतलें म्हणजे नाल्यार आमकां तुका सदांच धाडचें पडटा ताका लागून तुमी आनी आमी आतां आनिकूय वस्तू थंयचो तुमकां दाखयतले हांगसर आमी खुर्साची वाट करचें ना कित्याक पळय अडचण जाता हांगसर आनी तितलेंच न्हय सगळें जमे करूंक जायना पूण तुमच्यान खुर्साची वाट आमच्या युट्यूबा चॅनलाचेर पळोवंक जाता त्या भायर
पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो त्योस त्या भायर सांतांचें जिवीत मागीर गॉस्पल जे पवित्र पुस्तकाचेर थोडी आनीक सुबेज खोलायची म्हायती ते तुमकां सगळ्यांक तें आनीकूय करूंक सोदता आमी म्हणून तुमच्यान थंयसर खूब वस्तू पळोवंक जाता. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपुदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार बागेवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुमगे लोयेंचो जीव धरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हणून मागता हांव आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखणटा हांव. Amen. Santo Spiritu F19, page 95. Sanglone Tove Amka Jesus Omnia Soundtrack this word Uzbat Sokliam Kalzani Amcha Dugelo Daratmo Solto